जेजून आपल्या सांग म्हणलें, हांव बापा कडसून तुमचे सोर्शी पाठयलोलो तो शारोती मुणगे बाप सून निपजोयता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो मुजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातेक तावन तुमी मुज्या सांगाती आसात देखून तुमी मुजे साक्षी जातल्यात। तुमचो भावात हालो ना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां। ती तुमकां देवस्थानांतले बारायतली। खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो चिकोन तुमकां जिवेशी मारतात ती आपूण देवाची भक्ती करतात म्हूण समजतली आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना देखून ते अशें करतले। तांचो वेळ पावतच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलोल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावचे खातीर हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात।